कितें जाता, मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम हो एक असो स्टेडियम ज्या जाग्याचेर मडगांवचेच न्ही जाल्यार आमचे फातोडेचे, नावेलीचे आनी गोंयभरचे लोक येवन थंय स्पोर्ट्स खेळटात। थंय तुका बॅडमिंटन खेळटात, बास्केटबॉल खेळटात, फुटबॉल खेळटात आनी तरेतरेच्यो थंय स्पोर्ट्स खेळपा खातीर भुरग्यांक तयार करतात। थंय अशे तरेन ट्रेनिंग जाता की आमकां तो स्टेडियमूच घाल्लो अशा खातीर की थंय भुरगे ट्रेन जावन गोंयाक आनी इंडियेक रिप्रेझेंट करचे। आज हांवें आयकलां थंय एक लग्न जाता आनी लग्ना खातीर 3 दीस स्टेडियम बंद उरतलो म्हणून। ही सामकी चुकीची गजाल आसा। हो स्टेडियम इज द मोस्ट एक्टिव्ह स्टेडियम। अशा स्टेडियमाचेर तुमी लग्ना खातीर, स्पोर्ट्समॅना खातीर जांच्या खातीर हो स्टेडियम बांदला, तुमी 3 दीस स्पोर्ट्समॅनाक बंद दवरता, हें सारकें न्ही। हांवें आयकलां की डबल कार्पेट घालून लग्न करपाक अलाव करता म्हणून, तातूंत कांय फायदो ना। आमी थंय 2 इव्हेंट केल्या, स्पोर्ट्स इव्हेंट केल्ले, तेन्ना आमकां रेस्ट्रिक्शनां हाडिल्लीं की ते कदेलां घालनाका म्हणून, टेबलां दवरनाका म्हणून, कित्याक सकयल फ्लोरींग वाट लागतलें। आतां फ्लोरींग जर वाट लागतले जाल्यार लग्नाक तूं मनशाक उबो दवरतलो, रिसेप्शन तें हांवें पयलां इन्विटेशन, थंय तुका कदेलां आनी तुका टेबलां येतलींच। आनी फाल्यां थंय जर समज डबल कार्पेट घालून पासून जर ते वाट लागले फ्लोरींग, जाल्यार तुमी कितें तो स्टेडियम 2-3 म्हयने बंद दवरतले रिपेर करपा खातीर आनी स्पोर्ट्समॅनाक थंय वचपाक बंद करतले, तशें करपाक जायना। ही सामकी चुकीची गजाल आसा। दुसरें कितें आसा, सिमिलर सिच्युएशन आनी 2 कडेन जालां। एक, आमचे बाबू आजगांवकार जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी पेडण्यां एक सावळवाडा म्हणटा तो स्टेडियम केल्लो नॅशनल गेम्सा खातीर। आज ते ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पूण कितें जालां, तो स्टेडियम आज GMRचो लॉज जावन पडला, लॉज। आनी ते कितें हांवें आयकलां तांचे आतां एग्रीमेंट वाडपाचो आसा म्हणून। दुसरें श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, तो स्टेडियम भुरग्यां खातीरूच जाल्लो, पूण तो स्टेडियमाचेर आज पॉलिटिकल मिटिंग्स जाल्ले। त्या स्टेडियमाचेर आज तो सारको एक्झिबिशन सेंटर जावन पडला आनी एक्झिबिशनाच जाता थंय, स्पोर्ट्स कमी जाता। आतां कितें जाता, हें कित्याक जाता, लोक उलयना म्हणून जाता। हांवें आमचे सगळे स्पोर्ट्स पर्सनाक पर्सनली कॉंग्रेच्युलेट केलें की तांकां खरो वालोर म्हणून तुमकां की तुमी उलयले, पयले फावट कोण उलयले। आनी आतां जर उलयना जाल्यार ह्या ग्राउंडाची, स्टेडियमाची सेम परिस्थिती जातली। आतां हो एक्चुअली इश्यू पळय जो आसा तो आमदारान मिनिस्टरा कडेन व्हरपाचो, कित्याक आमदारूय भरपूर स्पोर्ट्स हातूंत कमिटीचेर आसा, तांकां स्पोर्ट्साचें इम्पॉर्टन्स खबर आसा। आमच्या बरोबर तांच्यांनी हो थंय व्हरपाक जाय आनी सांगपाक, थंय लग्न करपाक दिवपाक जायना, हें सारकें न्ही। आतां आमी मिनिस्टराक एक ईमेल घालतलेच, प्लस ताजे बरोबर आमी तांकां पर्सनली लेटरूय दिवपाक वतले की तुमी हे स्पोर्ट्स एक्टिविटी पुरतेच दवरात, ते लग्नाक बिग्नाक दिवपाचें ना, हे स्पोर्ट्समॅनाचेर सामकें इनजस्टीस जातली म्हणून। दुसरें, रेव्हेन्यू जनरेशनाचो जर तुमकां प्रॉब्लम आसा, म्हाका याद जाता आमचे आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर, तांच्यांनी एक 50वो इफी करपा खातीर कन्व्हेन्शन सेंटर दोनापावल 2019 येतलें म्हणून सांगिल्लें आनी इफी मागीर थंयच करतले म्हणून ते। ताजो आज फावंडेशन स्टोन पासून जावना, आमी आतां 2024 आसा। तुमकां रेव्हेन्यू जनरेशन जर करपाक जाय, करा कन्व्हेन्शन सेंटर। थंय कित्याक सावथानूय एक घालतो, सालसेतानूय एक घालतो, हांगा एक रेव्हेन्यू जनरेशन जातलें। पूण असले स्पोर्ट्स जे हे आसा इंडोर स्टेडियम जाता ते लग्नाक दिवचे न्ही। तुमकां वेगळ्या तरेन स्पोर्ट्स रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय, तुमी वेगळ्या तरेन करचे, ताचे खातीर सेपरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचो, नाजाल्यार बाकीचे वेस्टफूल एक्सपेंडिचर बंद करचे। ते तरेतरेचे इव्हेंट पळय चालू आसा ते जर थोडे कमी केले जाल्यार तुमकां थंय पयशे भरपूर वाचतले। इतलेंच म्हजें आसा की स्पोर्ट्समॅना कडेन इनजस्टीस जावपाक जायना आनी हो स्टेडियम लग्नाक दिवपाक जायना, ही सामकी अत्यंत चुकीची गजाल आसा।